नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयच्या अनुसूचित जमाती म्हळ्यार एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाचे गोंय विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमात प्रतिनिधित्व पुनर्वसन येवजण विधेयक 2024 काल लोकसभेत आवाजी मतदानात मंजूर जाला। आता ते राज्यसभेत मंजूर जाल्या उपरांत हे विशींचो कायदो अस्तित्वात येतलो। ह्या कायद्याक लागून गोंय विधानसभेत 4 ते 5 मतदारसंघ राखीव जावपाची शक्यताय जाणकारांनी उक्तायल्या। केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी हे विधेयक काल लोकसभेत सादर केले। गोंय विधानसभेचे इतिहासीक विधेयक लोकसभेत सहमत जाल्ल्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांचे उपकार मानल्यात। लोकसभेत पास जाल्ले एसटी रिजर्वेशन बिल या बिला खातीर सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित भाई शाह होम मिनिस्टर हांच्या खूप खूप धन्यवाद दिता। कारण हांव कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री जाल्यापासून 2 फावटी हे रेझोल्युशन गोंयच्या विधानसभेत पास जालें। म्हज्या बरोबर आमचे दोन्ही खासदार आणि डेलिगेशन कंटिन्युअसली हो विषय अमित भाई शाह आणि प्रधानमंत्री हांच्या बरोबर फॉलोअप करताले। कारण आमी पळयता की एसटीक जर खरो न्याय दिवपाचें जर काम आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केलां। आमचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या कार्यकाळात ताका एसटी स्टेटस मेळ्ळो आणि आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर भाई कार्यकाळात तांकां ट्रायबल मिनिस्ट्री मेळून तांच्यो सगळ्यो स्किमी दिवपाचें काम हे मनोहर भाईच्या कार्यकाळात जालें। 2019तल्यान तांकां ट्रायबलाक सगळ्यो स्किमीच्या सयत फॉरेस्ट रायट एक्ट दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात जालें। हे म्हज्या खातीर गर्वाची गजाल आसा। गेली 6 वर्सां कंटिन्युअसली विशय हो लावन धरिल्लो। फाटल्या 2 फावटी लोकसभेत हे बिल आयले बट काँग्रेसीन ताका विरोध करपाचें काम केलें। काँग्रेसीन पास जावंक ना बट आज लोकसभेत पास केलें आणि आता हाच्या फुडें राज्यसभेत पास जाल्या उपरांत तो कायदो जावन आमच्या एसटी लोकां खातीर जे रिजर्वेशन सीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी लास्ट डिमांड उरलेली ती पास जातली। आणि म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर पळयत जाल्यार एसटीच्यो 100% मागण्यो ह्यो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच ह्यो पास केल्ल्यो आसा। गोंयच्या नुस्तेमारी वेवसाया खातीर सरकार धोरणात्मक निर्णय घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस आणि नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी हांकां विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर उपस्थित जाल्ल्या उपप्रस्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले। केंद्र सरकारच्या मत्स्य संपदा येवजणेचो लाभ गोंयचे नुस्तेमार घेतात अशें सांगून फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर नुस्तेमार विशयक धोरण सरकार आपणायतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। नुस्तें आहा तें 2 तरेन एक्सपोर्ट जाता। एक डायरेक्टली फिश एक्सपोर्ट जाता एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन हांवें जी घेतलें। दुसरें प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता। आनी प्रोसेस करूनय एक्सपोर्ट जाता तें नुस्तें विशेश करून गोंयांत जे खायना पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें। आमचे डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा। म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्धा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्धा सबसिडी जी आहा पळय ती दिता। बट अजून पर्यंत आमी पॉलिसी फ्रेम करूंक ना की तेंच्यांनी नुस्तें कितलें ताका नुस्तें मेळ्ळें आनी ताजो कितल्या मोठ्या प्रमाणात ते गोंयकारांक कशें दिवपाचें ही पॉलिसी इन प्लेस ना। मॅक्झिमम आमचो प्रयत्न आसतलो की कोल्ड चेन सिस्टम ही गोंयांत सरकाराच्या वतीन सपोर्ट करून डेव्हलप सरकार करूं शकना आमी सपोर्ट करून डेव्हलप कशा पद्दतीन करूं शकता तो सरकार सपोर्ट करून ती हाडटा आनी जेणे करून आमकां प्रायस कंट्रोल दवरपा खातीर उपयोगाक येता। गोंयांत अजून पासून टॅक्सी एग्रिगेटर ॲप चालीक लागूंक ना असें स्पष्ट निवेदन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत 0 वरात दिलें। आमदार वेन्झी विएगस हांणी उपस्थित केल्ल्या मुद्द्याचेर येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी जाप दिली। तातूंत हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या घटकांक विश्वासांत घेवन येत्या 20 ते 25 ऑगस्ट मेरेन बसका घेवन निमणो निर्णय घेतले अशी गवाय दिली। खंयसरूच तेणी जी एग्रिगेटराची गायडलायन काडल्या आमी ती फॉलो करता किंवा ती कागदाचेरूय बी नोटिफाय करता म्हणून ना। हांव तुमकां परत एकदां सांगता आनी ह्या हावजान रावून सांगता आमी जी काडल्या ती जस्ट फॉर द गायडलायन आशिल्ली। त्या गायडलायनाच्या बेसिसाचेर तेणी आपलो उत्तर दिला मिनिस्टरान आपलो उत्तर दिला। जशें हावजान तांणी सांगलां की जितक्या जाणांक टॅक्सी इश्यूज लागता तितक्याय लोकांक आफोण तितक्या आमदारांक आनी टॅक्सी एसोसिएशन्स जे आसा त्या सगळ्या जाणांक आफयता आणि ताज्या उपरांतूच ह्या हेजेर डिसिजन घेता तोपर्यंत आमी डिसिजन घेयना। तोपर्यंत डिसिजन आमी घेयना।
परत सांगता जेन्ना आमी घेयना म्हणून ह्या हावजान रावन सांगता तेन्ना आमी घेवंक शकना आमी हावजान रावन हे फटींग उलोवपाक शकना म्हणून हांव सांगता की जितके जाण लागतात तितके जाणांक आपयता आनी ताज्या उपरांत डिसिजन रफली 20 ते 25 तारखेच्या मदीं घेता. अदमास पत्रकात दरेका मतदारसंघा खातीर 100 कोटी रुपयांची अर्थीक तजवीज केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. अबकारी, घर, अर्थ, दक्षता, पुलीस, भौशीक बांदकाम, पियेवपाचें उदक, खेळ आणि युवा व्यवहार, ग्रामीण उदरगत, व्यावसायिक कर आणि हेर मेळून 24 खात्यांच्या अनुदान मागणेवेल्या जाल्ल्या चर्चेत मुखेलमंत्री काल उसरा विधानसभेत उलयताले. पणजेत सगळ्यांत चड 100 कोटी रुपया जाल्यार कुंकळ्ळेत 20 आनी फातोड्ड्या 15 कोटी खर्च जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. 1 एप्रिल 2025च्या उपरांत आमी एक्सपेंडिचर सँक्शन खंयच्या मतदारसंघात कितले दिले काय म्हणून सगळ्यात हायेस्ट आसा आमचे पणजे 100 कोटी रुपया एक्सपेंडिचर सँक्शन क्रॉस जालो पणजेतलो. ओके, दुसरो तसो पळोवंक वचत जाल्यार ताज्या उपरांत आमच्या कुडचड्यार 39 crores ऑफ रुपीज क्रॉस जालो. कुंकळ्ळेनूय बी 20 कोटी रुपयाची एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑलरेडी दिल्ली आसा. कुंकळ्ळेत बाणावलेन दिवंक ना अशें न्ही, बाणावलेन सुद्दां म्हणजे बाणावलेचोय फिगर मुद्दम फातोड्यात जवळपास 15 कोटीचो फिगर क्रॉस जाला आनी बिचोले चंद्रकांत शेटयाचो 30 कोटी सुमार कवर जाला. ओके, कुठ्ठाळी जसो हांव सगळें वाचिना आतां बट ह्या सगळ्या म्हणजे हे हांव फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन ह्या वर्साक दिला पळय न्हू 100 कोटी पैकी तेचीच फिगरां वाचली. हांवें फाटल्या वर्साक कितें दिल्लें तें बी सांगूंक ना, ह्याच वर्साचें वाचलां. अबकारी खात्याक ह्या वर्सा 947.87 कोटी रुपयांची येणावळ आयल्या अशें सांगून फाटल्या वर्सा हो येणावळीचो आंकडो 493.83 कोटी रुपया आशिल्लो अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. सोऱ्याच्या उद्योगात बेकायदा वेव्हार जावचे न्हय हे खातीर फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत दरेका सोऱ्याच्या बाटलेचेर हॉलोग्राम मार्क बंधनकारक करतले अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे 2020 जवळपास 491.83 crores येतालो. आज आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे फाटल्या वर्साचो सांगता 947.87 crores येयला. ऑलमोस्ट डबल. आमचो गोंयकार काय तितको डबल सोरो पियाना आनी इतके काय वाडोवंक ना. वयल्यान कमी जाले आतां थोडे पियाना बरोबर बाबूश बंद जाल्ले आसा. ओके, त्या खातीर हे जे म्हणजे ह्या फिगरा वयल्यान हांव सांगता की टुरिजम जो आसा पळय न्ही हो वाडत आसा डे बाय डे आनी हो फिगर हांव आतां कळपाक जाय म्हणून सांगता. तुमी म्हटलो पळय न्ही सोरो कोण ब्लॅकान व्हरता म्हणून आमी होलोग्राम जो आसा पळय न्ही तो कंप्लिटली हाडटात. ताज्या उपरांत मागीर कित्याक हाडलो काय म्हणूं नाका. थोडे जाण मेळटले होलोग्राम आतां कित्याक लावपाक लागले म्हणून. फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर आमी होलोग्राम हाडपाचें फिक्स केला. टेंडर प्रोसेस बीन ऑलरेडी सुरवात करपाक लायला जेणे करून आमकां हाज्या फुडें अशा पद्दतीची इलिगॅलिटीज जी आहा पळय न्ही ती आमी सोडून कशेंच घेवचे ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत कर्तव्य पथाचेर नव्यान उबारिल्ल्या कर्तव्य भवन 3 संकुलाचें उक्तावण केलें. ही इमारत म्हळ्यार सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचो एक म्हत्वाचो भाग आसा आनी प्रशासन गतिमान करपाचे दिखेन उखलिल्लें इतिहासीक पावल आसा. कर्तव्य भवन ही सरकारच्या सामायिक केंद्रीय सचिवालय संकल्पनेची पयली इमारत आसा. ह्या संकुलात घर, विदेश वेव्हार, ग्रामीण उदरगत मंत्रालय, मुखेल वैज्ञानीक सल्लागार हांची कार्यालयां आसतलीं. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आयज लेगीत विरोधी वांगड्यांचो गुन्हळ सुरूच उरलो. खासा करून बिहारांतल्या मतदार वळेरीची फेरतपासणी करपा संदर्भात मुद्दो उपस्थित करून विरोधी वांगड्यांनी कामकाज आडोवपाचो यत्न केलो. ह्या बोवाळांतूच हिरोशिमा अणुबॉम्ब हल्ल्यांत बळी गेल्ल्या लोकांक आर्गां ओंपलीं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मणिपूर खातीर वर्सुकी अदमासपत्र दाखल केलें. गोंधळ सुरूच उरिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज सभापती ओम बिर्ला हांणी 2 वरां मेरेन तहकूब केलें. मजगतीं राज्यसभेत गोंयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांकां आर्गां ओंपलीं. त्या उपरांत सुरू जाल्ल्या प्रस्नोत्तराच्या वराक विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ केल्ल्यान उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी सभाघराचें कामकाज 2 वरां मेरेन तहकूब केलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज 3 म्हयन्याळी पतधोरण जाहीर केलें. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी मुंबईत आयज पत्रकार परिशदेंत बँकेचें पतधोरण स्पश्ट केलें. सध्याचो रेपो दर 5.5% कायम दवरला. भारताचो GDP वाडीचो दर 6.5% जावपाचो अदमास ह्या वेळार मल्होत्रा हांणी उक्तायलो. देशाचो परकीय चलन सांठो 688.9 अब्ज डॉलर्साचेर पावला. सॉफ्टवेअर आनी IT सेवेंत बरी वाड जाल्या अशी माहिती लेगीत गव्हर्नर मल्होत्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली.
फाटल्या कांय दिसां सावन विसव घेतिल्ल्या पावसान काल राती सावन परतून हजेरी लायली. उत्तर गोंयांत खासा करून म्हापसा आनी पेडणे तालुक्यांत उटंगाराच्या पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाली. सकल भागांनी उदक सांटिल्ल्यान लोकांक त्रास भोगचो पडलो. पेडणे तालुक्यांत मोरजे, पेडणे शार, हरमल आनी लागसारच्या गांवांनी रस्त्याचेर धोपरामेरेन उदक सांटिल्ल्यान येरादारीचेर परिणाम जालो. आयज सकाळीं कार्यालयांत वचपी कर्मचाऱ्यांक तशेंच शाळा कॉलेजांनी वचपी विद्यार्थ्यांक पावसाचो त्रास जालो. मजगतीं हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.